आम्ही असे म्हणतात की आमदाराच्या मनात उदरगतीचे प्रकल्प फुडें व्हरपाचे आसूंक जाय, पूण फाटल्या 9 वर्सांक म्हत्वाचे असे कांयच प्रकल्प वास्कोत केल्ले ना, असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जुझे फिलिप डिसुझान केला. पत्रकारांकडेन उलयतना तांणी फुडें सांगलें, आपूण मंत्री आसतना कांय प्रकल्प सादर केल्ले आनी ताका लागून लागपी पयशे जमोवन दिल्ले. तातूंतलो एकय प्रकल्प सरकारान घेतिल्लो ना. आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. आज क्लियर कट आम्ही तुमकां सांगला की बाबा आयज 8 प्रोजेक्ट्स पायपलायन आसा. म्हणल्यार 8 प्रोजेक्ट आयज 8 वर्सां जाले आनी 2 टर्म काबार जावपाक लागले म्युनिसिपालिटीचे आनी आमचे स्टेट गव्हर्मेंटाचे. म्हणल्यार तो प्रोजेक्ट खंयचे हाडला पयशे फंड्स आसा म्हणल्यार ते इम्प्लिमेंट जायना. कित्याक लागून जायना? बिकॉज लॅक ऑफ लिडरशीप आनी आमचे म्युनिसिपालिटी आनी MLAचे कॉर्डिनेशन सारखे ना. आमचे MLA आनी म्युनिसिपालिटीचे कॉर्डिनेशन सारखे असल्या न्हू आयज हे आमचे प्रोजेक्ट आसा पळय ते पेंडींग उरचे नासले. आयज तुमी चीफ ऑफिसराचे बंगलो पळया, थिंगा कितें जाता, सगळे जाण मिसयूज करपाक लागला. म्युनिसिपल स्वताक ताका स्क्रॅप रेट केला, स्वताक थिंगा काव शेल्टर करपाक लागला. ते कोण कोण आपले गाडी भितर दवरता हे सगळे आसा. हांव म्हणटा की टोटल स्टेट गव्हर्मेंट, म्युनिसिपालिटी, काउन्सिलर्स आणि MLA आर टोटल फेलियर फॉर दीस प्रोजेक्ट्स. जे वास्को जे प्रोजेक्ट जे पेंडींग आहा लायक डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी वास्कोचे, तेजेर आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेयले. ते प्रोजेक्ट जावन आसा एक एडमिनिस्ट्रेटेड बिल्डींग जे 2011 सान हे स्टार्ट जाल्ले तेन्ना पासून आयज पासून ते कंप्लीट जावंक ना. पूण ह्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगाचो हाली आमकां इल्लोसो एक आवाज म्हणटा तो आयकी येता म्हयन्याक एक पावटी. हो प्रोजेक्ट आयज पासून तसोच उरलो आहा. ह्या प्रोजेक्टान आयज पासून उजवाड म्हणटा तो पयलो ना. तो कित्याक पळोवंक ना, कित्याक उरला कांय खबर ना. कित्याक हो एक जावना प्रोजेक्ट लोकां खातीर आमी प्रोजेक्ट तो हाडलेलो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग तो जावंक ना. आयज म्हणटा तो एक व्हेजिटेबल मार्केट ताका आमी सुडानच्यान 2 करोड हाडून दवरलेले, पूण तोवूय प्रोजेक्ट आयज पासून तो हातूच लावंक ना, कांयच खबरूच ना सुदान. तिसरो प्रोजेक्ट म्हणटा तो एक फिश मार्केट लोकांक म्हणटा तो एक बरो फिश मार्केट जावं. जेन्ना हे फिश मार्केटाचेर उलयता तेन्ना जायते फाटी जे ओपोजिशन जे MLA उलयता की हांवें प्रोजेक्ट तो बंद केल्लो. बाबा प्रोजेक्ट बंद करूं ना, पूण आमी प्रोजेक्टान हे फिश मार्केटान आमी सदांच सांगलां जरी कसलोय प्रोजेक्ट घेता, कसलेंय तर लोकां खातीर करता, लोकां लागून करता जाल्यार आमी त्या लोकांक कॉन्फिडेंटान घेवपाचो कायदो. दिसता MMC हा काय जेन्ना एक वास्कोचो फिश मार्केट जेन्ना देखून बांदतालो तेन्ना हांवें देखून पयशे 1 करोड हाडून PDAन आनी म्युनिसिपालिटीन दवरलेले. आमी म्युनिसिपालिटीन PDAक मदीं कित्याक आयलोलो? बिकॉज टू प्रोजेक्ट करपाक, एक डिझायन करपाक तेका मदीं घेयलोले आनी PDA म्युनिसिपालिटीक वयतले. म्हणजे दोगूय रावन तुमी ते प्रोजेक्ट करा. आतां ती प्लेस जावन आहा कोणाची, आमची हेची म्युनिसिपालिटीची. सो तेकाय आमी पार्ट आनी पार्शल ते प्रोजेक्टान केल्ले, पूण करूं जावंक ना. हे प्रोजेक्ट जेन्ना म्युनिसिपालिटीच्या लँडान येता तेन्ना आमी म्युनिसिपालिटीन हे काम चालू करूं जाय. हांवें पयलें सांगलां तुमकां, जरी तर प्रोजेक्ट कसले स्टार्ट जातले दॅट शूड बी विल पॉवर आसो जाय मनशाक. So it is not stopped for lack of funds. It is not stopped because of fund.